O somos hermanos o nos destruimos mutuamente. Hoy no hay tiempo para la indiferencia. No nos podemos lavar las manos con la distancia, con la prescindencia, con el menosprecio. O somos hermanos, permítanme, o se viene todo abajo. Es la frontera sobre la cual tenemos que construir. Es el desafío de nuestro siglo, es el desafío de nuestros tiempos. Fraternidad quiere decir mano tendida, fraternidad quiere decir respeto, fraternidad quiere decir escuchar con el corazón abierto, fraternidad quiere decir firmeza en las propias convicciones, porque no hay verdadera fraternidad si se negocian las propias convicciones. Somos hermanos, nacidos de un mismo Padre, con culturas y tradiciones diferentes, pero todos hermanos. Y respetando nuestras culturas y tradiciones diferentes, nuestras ciudadanías diferentes, hay que construir esta fraternidad, no negociándola. Es el momento de la escucha, es el momento de la aceptación sincera, es el momento de la certeza que un mundo sin hermanos es un mundo de enemigos. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रांसीस सिल्वा हाच्या ओतम्या पासत आनी दुसरे दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुलियन आनी जुलियाना नोरोना हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया सेंड्रा आझावेदो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच जोहन आनी बॉनिता रॉड्रिगीस आपणा पासत मागूंक लायता कोविड-19 हे पिडेक आपूण सांपडलेलीं आसतना तांकां देवान पेकोवणेचो हात लावंक मागुया हेर सगळीं जीं कोण बरीं नात तांकां देवान पेकोवणेचो हात लावंक मागुया आनी आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया आमच्या देशा पासत मागुया आमच्या सरकारा पासत मागुया शेतकामत्यां पासत मागुया आनी आमच्या गोंयच्या पर्यावरणा पासतूय मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाळ बाबा भयणो आज येसू आमकां ह्या संवसारांत आमी जियेतना सगळे आमकां वायटाक आमकां वंदावणेक ओडटा त्यो वस्तू आमचे दोळ्या मुखार येतात तेन्ना त्यो आमी किरीत भाशेन झुजूंक तांचेर आड झुजून आमचें जिवीत बरें पातकां मेकळें जिवंक आज आमकां उगडास करता आमी जाणाव पिठांत आमी फूग घालता तेन्ना फुमेर ताका फुलयता आनी आमकां उंडे फावो जातात पूण हेंच तर पीठ जायते दीस उरलें वो दुसरे दिसा उरलें जाल्यार तें कुसता आनी ताचो फायदो आमकां मेळना ते भाशेन आमच्या जिवितांत वायट वस्तू आमी उदीक आनी उदीक पळयता तेन्ना त्यो आमी आमच्या जिवितांत जरी तर आमी दिसपोटी त्यो तर चाखल्यो आमच्या जिवितांत त्यो करूंक आमी गेलीं जाल्यार आमच्या जिविताचें निसणटण जाता म्हूण आमकां उगडास करता आमी बरें आसा तें सोदून काडूंक वायट आसा तें सोडून दिवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया
आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोपवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत वागून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशी प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवूत चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. प्रितुमेर मनशाचें खोटेपण चड वाडलां म्हूण आनी दीस रात ताच्या मनांत वायटोवी चिंतनां गळटात म्हूण सर्वेस्परान पळयलें. आपणे मनशाक रोचलो म्हूण सर्वेस्पराक चडफडलो आनी ताचें काळीस कंतवलें. आनी सर्वेस्परान म्हणलें, हांवें रोचला त्या मनशाक हे प्रितुमी वेलो नाच करतलो. तशेंच जनावरांक, जमनी वेल्या जिवाण्यांक आनी अंतराळा वेल्यांक सुकण्यांक हांकांय नपयत करतलो. तांकांय रोचली म्हूण म्हाका दूख भोगता. पूण नोए सर्वेस्पराक मानलोलो. तेन्ना सर्वेस्परान नोएक म्हणलें, तुज्या कुटुंबाक घेवन तारवांत भितर सोर, कित्याक हे पिणके मोदें म्हज्या दोळ्या मुखार तूं प्रमाणीक म्हूण हांव जाणो. सगळ्या नितळ मनजातींतलो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 7 जोडयो घे. मेळ्ळ्या मनजातींतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 2 जोडयो आनी अंतराळा वेल्या सुकण्यांतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 7 जोडयो. हे परी तांची जात आख्खे प्रितुमेर नपयत जावची ना. 7 दिसां भितर 40 दीस आनी 40 रात हांव पावस घालतलो आनी प्रितुमेर हांवें रोचल्यांत त्या सगळ्या जिव्या प्राण्यांक नाच करतलो. सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे नोएन सगळें केलें. 7 दिसां उपरांत बुट्टेच्या उदकान प्रितूम बोल्ली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. परतून म्हणुया. सर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवाक फावो ती मोहिमा सर्वेस्पराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराक पदनीपाठ करात. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयल्यान गाजता. दर्याचे लारा ओसादीचेर सर्वेस्पोर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो कितलो गणगणीत, कितल्या दोबाच्यान गाजता सर्वेस्पराचो ताळो. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेवोन देवाचो गणगण सुटलो. ताच्या मंदिरांत सगळ्यांचो हो एकूच साद गाजता मोहिमा. दर्या सागरा वयर सर्वेस्परान शिवासन मांडलां. सासनाक राजा कसो सर्वेस्पोर शिवसनार बसला.
जबाब सर्वेस्पोर आपले पोचेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. उद्गार Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. शीस उंडे व्हरूंक विसरले. ओड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो. तेन्ना जेसून तांकां अशें म्हणूंक शिडकायले. दोळे उक्ते करून फारिसेवांचे आनी हेरोदीचे फुगी विशीं चोत्राय दुरात. आनी ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमचे कडेन उंडे नात देखून तो अशें म्हणटा. हें जाणा जावन जेसून तांकां म्हळें, उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचे भितर उलयतात? आजून पर्यंत तुमकां ओळख ना, गिन्यानूय ना. आजून तुमचें काळीज कुड्डें जाल्लें आसा बी. दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना आनी कान आसून तुमकां आयकना वो उगडास धरना काय? 5 उंडे 5,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांचो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? तांणी म्हणलें 12. आनी 7 उंडे 4,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्याचे कितले कोरोण तुमी भरून काडले? आनी ताणें ताका सांगलें 7. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तरी तुमी आजून पर्यंत समजनात तें कितें? जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, देव आपले येवजणे वरवीं विचित्र तरेनी आमचे लागीं उलयता आनी आपली येवजण आमकां मनशा कडेन भोव करून सोडवून दिवचे खातीर देव वावुरता आनी बारी दिसपोटी आमकां एक एक खुणा दिता. अशेंच आयच्या पयल्या पुस्तकान देव नोएक केरीत भाशेन आपल्या कुटुंबा बरोबर सगळ्या वायटांतल्यान बुट्टेंतले वाटावंक ताका कशे तरेन वचून आपल्याक सुरक्षीत सांबाळचो तें तो ताका फरमायता. आनी नोआ जेजून हे देवान सांगलेली वस्त आपूण तशेंच कोत्ता आनी वाटवता. आयज ह्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू किरीत भाशेन फारिसेवान धर्मशास्त्र्यां विशीं आपल्या शिसांक चोत्राय धरूंक फरमायता. कित्याक फारिसेवान धर्मशास्त्री किरीत भाशेन मोजेसाचें शास्त्र पाडूंक ते तयार आसले, पूण तांचे दोळे फकत हें शास्त्र बारीकसाणेन कशें पाडचें, ताची रीत आनी रवीस कशे तरेन माणसुकेन सांबाळची हाचे ते चोत्राय दवरताले. मनशाचें बरेपण वो मनशाक फायदो पडटा, देव तांकां फावो जाता, ओत्मीक तांची वाड जाता हें तांकां पडूंक नासलें. आनी किरीत भाशेन जेजू आज ह्या फुगी विशीं तांकां चोत्राय धरूंक सांगता. आमी जाणाव जुदेवा मदें फूग जावन आसली एक किकोंत वस्त, कित्याक ते जबोशे हे फुगी विशीं आपल्या जिवितान ते तांकां आवड नासलें, कित्याक ती आंबट. म्हणटकूच जेन्ना ते पिठान घालताले आनी उंडो फुगतालो तेन्ना त्या ह्या उंड्याक किरीत भाशेन तो आकार दितालो फूग. म्हणटच जेजू सांगता तुमी चोत्राय धरात. कसली चोत्राय? जेन्ना तुमकां दुसरे बुलयतात, जेन्ना तुमकां हे संवसारी वस्तू ओडून व्हरतात, जेन्ना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तुमकां दाखोड करतात, सगळें झगझगता तितलें भांगार न्हय, कित्याक देवाची येवजण तुमचे सगळें दुसरे तरेन आसा. आपल्यान केल्ली ओचोऱ्या विस्मितांचो उगडास तो करता. 5,000 लोकांक कशे तरेन आपल्यान तांकां तांची भूक मारली, 4,000 लोकांक कशे तरेन आपल्यान दिलें आनी कितले पांटे वो कोरोण तांणी भरून काडले तांचो उगडास जेजू तांकां करता. तरी पूण सुरवंडा तांचे मदें आसा तो किरीत भाशेन तांकां सगळ्यांक
ही सोडवून हाडूंक तांचे मोदें वावुरता, हाचो उगडास धरचे बदलेक ते शीस आपल्याक कितें जेवण खावण मेळटलें, आपल्याचे कुडीची बूक कशी ते मारतले हाचे विशीं तांकां दास्तीत, हाचे विशीं तांकां हुस्को. आनी जेजू म्हणटा उत्मीक तुमचो हुस्को उदीक गरजेचो. तुमी खंय वेतात, खंय रावतात, कोण जियेतात हाचो तुमी किरीत भाशेन उगडास करिनाकात. पूण खरेंच तुमची वाड जाल्या, देवा सवें तुमचो संबंद वाडला, पातकी जिवीत तुमी सोडून दिला, दुसरे तुमकां वायट वस्तूंक वतात, वायट रस्त्यार वायट नदो तुमची पडटा, हाचेर तुमचें जिवीत बदलना जाल्यार ताचेर तुमचो उदीक आनी उदीक लक्ष दवरूंक गरज. बाबा भयणो, फाल्यांतान आमी शिंजेचो बुधवार करून कोरेस्मान भितर सरतल्या. आमकां एक सोयेक हे 40 दीस आमचें जिवीत नवसरूंक, आमकां एक सोयेक आमच्या पातकी जिविताचेर नदर मारूंक, आमकां एक सोयेक आमचें जिवीत खंय पावलां, आमचो आनी देवाचो संबंद कसलो आसा, कशे तरेन आमी हो देवाचे आनी आमचे मोदें हो संबंद वाडोवंक अदीक आनी अदीक प्रयत्न करता, हो आमकां किरीत भाशेन वेळ मेळटलो. ह्या वेळाचो आमी बरे तरेन फायदो काडुया, आमचें जिवीत नवसरूंक वावरुया आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक अदीक आनी अदीक दिसपटी ताचीच कृपा आनी ताची येवजणे परमें जिवंक आमी वावरुया. हेंच आमचें सवें जावंक त्याच जेजूक ह्या मिसाचे भेटेन येतना आमकांय कृपा आनी बोर दी म्हूण मागुया. आमचे लागीं दिवंक तुका उतोंबेनी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं, आखी प्रितून करता वेदी, तिचेर तुका समर्पिता, संवसारांतली सोर्वा सोसनी. मोगाळ बाबा घे तूं मानून, हेंच आमगेलें व्हडून एकपण, हातांत काळजी दिताव घालून, तुका आमचें जीण अर्पण. मोगाळ बाबा घे तूं मानून, हेंच आमगेलें दिताव घालून, तुका आमचें जीण अर्पण. म्हज्या बाबा भयणीनो, ह्या म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा हे भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी कुशी पाडूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावो, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सूर कडेन सुद्दां जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनूच शब्दा वरवीं तुवें सगलें रुचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुसार आपले हात विस्तारून ताणें कुश्ट मरोन सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसां तुका सोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत, पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुट पोरगोटुया. Suya Jesu ami odokata ani ekashite pieta Pite pauti tu volvovaneso ami tuce moran porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोल पुडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन दोनतान सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. Amen. देवाच्या राज्या खातीर आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक देवाक मानता तसलें जिवंक आमकां जेसून मागण्यांत शिकयलां. खतखत्यान धीर घेवन आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन नत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे परमळ तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळा जेसू, मोगला जेसू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका तुका म्हज्या आत्म्यांत म्हज्या घेवन आत्म्यान घेवंक आशेता. आशेता. एक घडये एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवंक शकना शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळी जावन केदींच वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. म्हज्या जेवणाक येयात, भाव-भयण खोशी बसात, म्हज्या कुडी रोखतात, खोशी दादो सायात. म्हज्या जेवणाक येयात, भाव-भयण खोशी बसात, म्हजे कुडी रोखतात, खोशी दादो सायात. जेसूची वीट तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेसूची वीट तुजें जावं दी जिवीत आमचें. उंडो म्हणून वतात, जिवान भरून वतात, तुमीच उंडो जालात, दुसऱ्यांक जिवान भरात. उंडो म्हणून वतात, जिवान भरून वतात, तुमीच उंडो जालात, दुसऱ्यांक जिवान भरात. जेसूची वीट तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेसूची वीट तुजें जावं दी जिवीत आमचें. म्हजी कुडी वांगडा तुमची किल्लांव दियात, म्हज्या रक्ता वांगडा तुमचे पियोंक दियात. म्हजी कुडी वांगडा तुमची किल्लांव दियात, म्हज्या रक्ता वांगडा तुमचे पियोंक दियात. जेसूची वीट तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेसूची वीट तुजें जावं दी जिवीत आमचें. तुमची भोंवती जायती वाड्यान गांवांत शारांत उपास नापास काडटात, तांचो हुस्को करात. तुमचे भोंवती जायती वाड्यान गांवांत शारांत उपास नापास काडटात, तांचो हुस्को करात. जेसूची वीट तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेसूची वीट तुजें जावं दी जिवीत आमचें. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सुर्गींच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसोन आमी सदांकाल आसूंक निर्मी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. फाल्यां शिजेचो बुधवार म्हणटूच फाल्यां 3 मिसां. पयलें मीस 6:45 वाजता, दुसरें मीस 8 वाजता,
आनी तिसरें सांजेचे मीस 6 वाजता. तिनूय मिसां कोंकणीन जातली. तशेंच दाबोली कपेलांत 7 वाजता मीस आसतली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवाक दिनवास देवाक हाका जेजू सोंगी आमकां विजोय. देवाक दिनवास देवाक हाका जेजू सोंगी आमकां विजोय. जेजूचो परमोल आमी सगळे कडेन शिपलोत वेता. जेजूचो तोप आमी नवे जिवीत दिवंक लासता. देवाक दिनवास देवाक हाका जेजू सोंगी आमकां विजोय. देवाक दिनवास देवाक हाका जेजू सोंगी आमकां विजोय.